सजना महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना आराधन तुका सुम्या जेसू आराधन तुका मुझा जेसू महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना आराधन तुका पवित्रत्या आराधन तुका पाराखिता महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना देवा बापा आराधन तुका मुझा बापा महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना हालेलुया 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 या दोंगरार सोम्या सांगता मागोंक आयिल्ल्या सर्वांचेर देव आपली वर्ती दीस लायता मोरी हे सांगता आमच्या जेजू मुखार हांगासर मागण्यांत आमी आसां सर्गींची दिरवी आपणावंक आत्रेगान ह्या दोंगरार सोडून आमी आयल्या आमी सोमेस्त बरवशाची यात्रिकां जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा मार्फत म्हाका तुका आमकां सोमेस्तांक एक भरोसो दिला आमी जियोवचे जाल्यार क्रिस्तस आमी मरचे जाल्यार क्रिस्त क्रिस्ता खातीर जियोवच्याक आनी क्रिस्तातें जियोवच्याक आनी क्रिस्तातें जिवीत आपणावच्याक सस्नीक जिवेत सर्गींची दिरवी आमकां मेळच्या खातीर आत्रेगान बरवशाची यात्रिकां जावन ह्या पवित्र तळार मागोवंक आमी आयल्या आमचे पासत मागया हेरां पासत मागया आमच्या प्रायस्त भावंडां पासत आमी मागया देवाची वर्ती काकुळत हांगातावन आमकां वाळटा देवाची कृपा ह्या दोंगरार तावन आमकां मेळटा देवाचो भरपूर मोग आमकां हांगा सावन मेळटा देवान संवसार सयतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर धाडलो ताका पातयेतेल्या ताका सत मानतेल्या कोणेय नास जावं नजो म्हणून आज आमी बावडती जावन देवाचेर पातयेणी दवरून बरवसो दवरून बावडताची यात्रिकां जावन हांगासर आयल्या ह्या पवित्र तळार आमकां आसा तो बावडत सोम्या जेजूचेर आसलो तो बावडत
स्वामी जेजू आमकां बरें करतलो म्हणलो तो भावार्थ, आमचे मागणी आयकतलो म्हणलो तो भावार्थ हांगासर दवर नायल्या. ह्या वेळार मोरी माय भलायकेची माय आमचे पसोत ती मागता. आमची मागणी आपल्या पुता मरिफात बापा लागीं ती दवरता. देखून आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. आयच्या नोवेनाच्या ह्या दिसा सर आमच्यो गरजो आशा आत्रेक घेवन आमी आयल्या. ह्या वेळार ह्या एका आराधना मरिफात सोम्याक दिनवासच्या मरिफात आमची सर मागणी देवा मुखार उलो मारूंक, आमची बोब उलो मारूंक, आमच्या आत्रेक भेटून आमी आयल्या. देखून देवाचे उतार म्हणटा फिलिपी घरांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत अध्याय 4 वोळ 6-7 कसलोच कंत हुस्को दवरी नाकात. तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तेवळ आमच्या जणवायेन आटापूंक नजो जाल्ल्यांचें सर्गींचे दिर्वे आटापूंक जायना तसलें सर्गींचे दिर्वे ते देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्तांत एकवटान शाबीत राखतलीं. देवाचे वर्ते देणें सर्गींचे वर्ते देणें सर्गींचे वर्ते दिर्वे जावन आसा तें समाधान आमकां ह्या मागण्या मारिफात आमकां मेळटलें. देखून म्हणटा कंत हुस्को धरी नाकात. उपकारी मनान गरज समजून देवा मुखार तुमची मागणी दवरा. देखून आमी हांगासर आयल्या ह्या वखदा आमकांच जेजूक समर्पण दिवया. समर्पणाचे गिता मारिफात देवाची कृपा आमी मागून घेवया. हे गीत आमी गावया. या दोंगरार सोम्या संगत आमी आसा. ताका आराधन करूंक, ताका होगळाप दिवंक, ताका स्तुती करूंक, आमचे गरजो उपकारी मनान ताका तिळसूंक ह्या दोंगरार आमी आसा. सोम्याची दीस आमचेर आसूं. सोम्याची वर्ती दिश्ट आमच्या हर एकल्यांचेर आसा. आमचे काळजां मनाची बोगणां ताका मुखार आमी दवरया. जिविता तुझे रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्ती तुझी सेवा करता. हांगा वसा
देवा तें उपकारी काळीज रुपीत करया. वैमोगाच्या भाव भयणीनो, आमी समेस्त बावडती यात्रिकां बावडत दवरन ह्या जाग्यार आमी आयल्या. आजकाल मानसीक वत्तड, आत्रेग, कंत, बेजाराई, दूख, निरासपण, टेन्शन, एकसुरपण, दुबळीकाई सगळें आसा. आमची कंत आमच्या फुडारा विशीं चिंतन आमकां भें दिसता. एका तराची आकांत, एंग्जायटी, फियर आमचें तें आसा. काल जाता कोण ना, कितें जाता कोण ना, असलीं पुरा सावलां, नेगेटीव चिन्नां आमच्या मनाक दोसतात, आमकां इराराय करतात. पूण रचलेलो देव पोसता. हो आमचो बरवसो, हो आमचो बावडत, हीच आमची पातयेणी. आतां आधुनिकता, प्रगती, दुडू, अभिवृद्धी सडल्या. जायते रितीची अभिवृद्धी जाला. आज मनीस कितेंच चिंता तें मेळटा. पूण ह्या वरवीं संतोश सोडोंक ना. जायते अभिवृद्धी जाल्या, जायते बरेंपण जालां, जायते दीस दीस वेता वेता प्रगती जाती आसा. आधुनिकता सडता जाल्यारय सगळें सोडलां, पूण मनशाचो संतोष सोडोंक ना. मनशाचें समाधान सोडोंक ना. भगार दीस वेता वेता संतोष उणो जाला, समाधान उणें जालां. सर्गींची दिरवी, जावनासची जाणवाय, समाधान, संतोष, सोंसणीकाय, देवासपण, भक्तीपण, मोग उणो जायते येता. भगार तें उणें जालां. असले परिगतेंत मागणें आनी देवाचेर बरवसो वर्तो जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या दोंगरार आमी कित्याक आयल्या? यात्रीक जावन, बावडताची यात्रीक जावन, सर्गींची दिरवी आपणावंक आमी हांगासर आयल्या. आत्रेगन आयल्या. आमकां समाधान मेळोत गी, शांती मेळोत गी, संतोष मेळोत गी, बरेंपण मेळोत गी. आमचें टेन्शन, बेजाराय, दूख पयस वचोत गी. आमची बेजाराय, निरासपण पयस वचोत गी. आमची काळजां मनां देवा तें उगडायल्ले म्हणून फात कितेंपणीय बरेंपण जायत गी म्हणल्या देवशीन मेटां काडून ह्या दोंगराक आमी आयल्या, ह्या गलिलियाक आमी आयल्या, सोम्या सांगता मागोवंक आमी आयल्या, सोम्याक देवाक भेटोवंक आमी आयल्या. देखून आमचें उपकारी मन ताका भेटोवन दिवया. आमचें उपकारी मन ताका भेटोवन दिवया. ताका दिवचो तो गोड दाखो. थवळ आमच्या काळजा मनान संतोष, समाधान, उल्हास बरोवन ओमतलो. आमी देवाच्या दाका म्हळ्यांत फळादीक दाखवली, रुचीक दाखो जातलें. देखून आमकां समर्पण करचें, संपूर्ण तरान तांकां भेटोवन दिवचें. कित्याक जेजूक आमी कितलें भेटोवन दिता तितलें आमकां बरेंपण जाता. ह्या एवकारिस्तांत आमकां बळ मेळटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून आमी एका गिता मारिफात आमकांच आमी भेटोवन दिवया. जेजू म्हाका आपयता, आमकां हांगासर आपयलां देवान. जेजू आमकां आपयता ह्या दोंगरार मागणें करूंक, आमचें जिवीत भेटोवंक, आमचें कश्ट भेटोवंक, आमचें दूख भेटोवंक. ताकाच आमी भेटोवन दिवच्या मारिफात आमकांच आमी भेटोवन दिवच्या मारिफात आमची जिणी, आमच्या जिणेची काणी, आमचें दूख, आमचें एकसुरपण, आमचें बेजाराय, आमची भुरगींबळां, म्हजो पती, म्हजी बायल, म्हजें कुटुंब, म्हजें सगळें ह्या दोंगराक हाडून आयलां. ह्या वेळार जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका तो पळयता. म्हणलें गिता मारिफात आमकांच आमी ताका भेटोवन दिवया. Moji boshita Jesus maka poita Oi mogacheno jeju amka poita ya gadiye Mugan maka poreta
आपल्या हातांनी तो आमकां उखल धरता बळयता बेगीन ताच्या तो घेता आपल्या बिरबोंतीची दीस तो घालता म्हजी बक्षिता ताच्या नांवान आमी उलो मारया ह्या घडये जेजू 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 वर्ते नांव जेजूचे द प्रेसियस नेम ऑफ जीसस जेजू जेजू परत आमी गावया जेजूचें नांव जेजू 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 तो स्वामी जेजू ख्रिस्त ह्या एवकरिस्तांत हांगासर आसा जेजू जेजू आमच्या मोदकांत हांगासर तो हजर आसा जेजू 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 आमची दुखां कश्ट दूख तो पळयता जेजू 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 जिणेंत कंगल जाताना वय मोगाच्या न्हू आमी जिणेंत कंगल जाताना कश्ट येताना ती दुखीन बुडताना आमची कंत आमची दूख आमची बेजाराई आमकां भोगताना सोम्याक उलो मारताना सोम्याचें नांव उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना जेजू 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 वय जेजूच्या नांवान आमी उलो मारया आमच्या जिणेंत कंगल जाताना जेजू जेजू कंती दुखान पडटना ताचें नांव उलो मारया जेजू 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 आज आमी समेस्त भावार्थी यात्रिकां भावार्थ दवरन ह्या दोंगरार आमी आयल्या मागोवंक कोरिंथकरांक बरयल्या त्या पयल्या पत्रांत अध्याय 13 वळ 13 म्हणटा अशें आसतना भावार्थ बरवसो आनी मोग हे तीन मात्र बाळटात हाचे मदें मोगूच श्रेश्ठ जेजूचो मोगूच श्रेश्ठ मोगाच्या भाव भयणीनो हेब्रेवांक बरयल्या त्या पत्रांत आमी वाचता अध्याय 11 वळ 6 तरी पूण भावार्थ्या विणे कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना भावार्थ नातल्या शिवाय विश्वास नातल्या शिवाय पात्यणी नातल्या शिवाय कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना आमी समेस्त हर एक हांगासर भावार्थ दवरन भावार्थाची यात्रिकां जावन ह्या तळार आयल्या कित्याक देवाक लागीं सरतेल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतेल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हणून आमी पातचे जाय आमी देवाक लागीं सरून हांगासर आसा देव आसा खंडीत ह्या दोंगरार आसा ह्या एवकरिस्तांत आसा ह्या याजका मरिफात आसा दोग तेग जाण मेळून मागिल्ल्या मरिफात आसा इतल्या जोम्यान तो हजर आसा त्या पातयेन आमी लागीं सरून आयिल्ल्या मरिफात देव आमकां पळयता आमची मागणी आयकता आमची कंत बेजाराय तो पळयता आमचे दूख तो निवारता म्हणली ती पातयेणी आमकां आसा जंय देखून बरवशाची यात्रिकां जावन भावार्थाची यात्रिकां जावन ती सर्गीची देणी ह्या एवकरिस्तांत आपणोवंक आमी आयल्या देवाक आमी मानवा जाय तर इन ऑर्डर टू प्लीज गॉड आमकां भावार्थ कितें म्हणून समजा जाय भावार्थ म्हळ्यार कितें भावार्थाचे विविध रूप खंयचे म्हणून आमी समजूं जाय जायते रितीन आमी समजूंक शकना भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव त्या सांगतीचो थारो आनी आमकां दिसानंत त्या सांगती विशयान आमकां आसा ती खात्री ती हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता तो भावार्थ आज ह्या एवकरिस्तांत खरोच जेजू आसा ती पातयेणी तो बरवसो आमकां जेजू पळयता तो बरवसो हांगासर आमी इतल्या जाणां सांगता मेळटा आमची मोरी माय आमचे पसत मागता आमचे पसत ती काकूळ देवा तेई मागोवन धाडटा त्या पातयेणीन आमी आसा
त्या बरोवशान आसा हांव देखून मागोवंक आयिल्लें हांव सोम्या लागीं आमी मागया आमकां मागोवंक शिकय चडय आमचो बावार्थ मागण्या मारिफात आमचो बावार्थ चडय म्हणून आमी मागोवंक आसा आमी मागोवंक आयल्या हांव ह्या घडये देवाची काकूळट मागोवंक आयलें हांव देवाची कृपा मागोवंक आयलें हांव आमकां मागोवंक शिकय म्हूण आमी मागोवंक आयलें हांव आमच्या कस्त्या वेळार दुखा वेळार बेजारा वेळार निरासपणा वेळार बावार्थ दंडळिल्ल्या वेळार खंत दूख आयिल्ल्या वेळार आमकां मागोवंक शिकय म्हणून आमी मागोवंक आयल्या हांव खंडी जावन इतले जण आमी आसा हांव सोम्या मुखार आमी आसा हांव आमचे मागणें बिलकूल देव तिरस्कार करिना 9 दिसां आमी मागोवंक आयल्या हांव हे 9 दिसांची तयारी करूंक आयल्या हांव मोरयेमायेची विशेष मजत घेवन सर्गीच्या बापा लागीं पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात पवित्र आत्म्याच्या कृपेंत वाडोवंक कृपा जोडूंक आमी आयल्या हांव त्याच बावडतान आमी मागया देवाची कृपा मागया माथेवाच्या पुस्तकांत पवित्र ग्रंथांत आमी वाचता अध्याय 6 ओळ 2 ते 3 पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें सूर्यो बुडोवंक जातना तुमी म्हणटात मोळो तांबडे आसा भोव बरो हावो आसतलो म्हणून सूर्यो उदयोन येतना तुमी म्हणटात मोळाप तांबडें जालां मोडांनी धांपलां आज झाड पावस येतलो म्हणून अशें म्हणपाचें तुमी लक्षान पारखूंक जाणान तर देवाची कृपा जोडूंक मागण्या मारिफात कितें आमकां मेळटा म्हणलें कितें नेणान म्हणून आज देवाच्या उतराचो संदेश आमकां मेळटा ताचेर विश्वास दवरले वरवीं आमकां सोडवण लाभता एफेसकारांक बरयल्या त्या पत्रांत आमी वाचता देवाचेर पातयेणी दवरल्या मारिफात विश्वास दवरल्या मारिफात भावार्थ दवरल्या मारिफात आमकां मेळटा देखून एका गिता मारिफात आमकां कृपा मागोवंक सोम्या आमकां मागोवंक शिकय म्हणल्या गिता मारिफात ह्या दोंगरार सोम्या खातीर सोम्या लागीं आमकां मागोवंक शिकय म्हणून आमी मागया गव्या गीत सोम्या मागोवंक शिकय मोजा दुनिया म्हाका तूं मागोवंक शिकय मोजा सोमिया मोजा दुनिया म्हाका तूं मागोवंक शिकय सोमिया मागोवंक शिकय सोमिया मागोवंक शिकय सोमिया मागोवंक शिकय सोमिया मागोवंक शिकय मोजा सोमिया मोजा दुनिया म्हाका तूं मागोवंक शिकय मोजा सोमिया मोजा दुनिया म्हाका तूं मागोवंक शिकय जिण्णे निराश जाताना रिते पणते भोगताना सोमिया मागोवंक शिकय खंती दुकान बुडताना दुबाव म्हाका दोस्ताना सोमिया मागोवंक शिकय राग म्हाका येताना धैर्य मोजे सुकताना सोमिया मागोवंक शिकय सुखी धाडती भोगताना विश्वास तो दंडळताना सोमिया मागोवंक शिकय मोजा सोमिया मोजा दुनिया म्हाका तूं मागोवंक शिकय मोजा सोमिया मोजा दुनिया म्हाका तूं मागोवंक शिकय सोमिया मागोवंक शिकय
सुमिया मागोंक शिकय सुमिया मागोंक शिकय सुमिया मागोंक शिकय तळणेंत हांव सांपडटाना जिणयेंत अंकर येताना सुमिया मागोंक शिकय हांकारांत हांव भरताना तुका साव विसरतना सुमिया मागोंक शिकय वटण्यांक बली जाताना आशा म्हाका दोस्ताना सुमिया मागोंक शिकय पिडेंत हांव पडताना मोरणांत बिरांत येताना सुमिया मागोंक शिकय म्हज्या सुमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय म्हज्या सुमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय सुमिया मागोंक शिकय सुमिया मागोंक शिकय सुमिया मागोंक शिकय सुमिया मागोंक शिकय म्हज्या सुमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय म्हज्या सुमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय खंडी जावं दोंगरार या सोम्या सांगता आमकां मागोवन शिकोवंक म्हणून आमी जेजू लागीं मागलें आमचे कश्ट आमचे दूख आमचे निरासपण बतना कंगाल जाताना सोम्या आमकां मागोवंक शिकय म्हणून आमी मागलें खंडी जावन देव आमचे मागणें आयका चलो ह्या घडी आमची सगळी कंत बेजाराई दूख सगळें देवा मुखार आमी हाडया दिमी मारया ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसां आमच्या आत्रेक आमची आशा घेवन आमी आयल्या मोरी माय ह्या घडी आमचे बसोत मागता कितें जाय ह्या घडी आमी मागया आमच्या भुरग्यां पासोत आमच्या कुटुंबा पासोत कुटुंबाच्या सान्यां पासोत युवा जाणां पासोत गौ बायल्या पासोत मालगड्यां पासोत आमच्या कुटुंबांत आसच्या कश्टां समस्या पासोत बेजाराय पासोत सगळें जेजूक पेटोवन दिवया आमच्या गरजां पासोत मागया देवाची काकुळट मागया देवाची कृपा मागया देवाचो मोगाचो आधार मागया ह्या घडये तो आमचे मागणें आयकता माग तुजे पासोत पेल्या पासोत हेरां पासोत तुज्या लागीं मागोवंक सांगल्या पासोत आमच्या वैयक्तीक गरजां पासोत तुज्या बगले नासलेल्या भावा भयणी पासोत ह्या पवित्र तळार येवच्या हर एका यात्रिकां पासोत सर बावडती लोकां पासोत हेरांच्या पेल्याच्या गरजां पासोत आमच्या पवित्र सभेच्या गरजां पासोत आमच्या कुटुंबाच्या हर एका गरजां पासोत मागोवंक आमी आयल्या सोम्या संगी आमी मागया हात जोडून म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार मोरयेमायेची ससाय मागया मजत मागया ह्या नोवेना वेळार आमचे आत्रे घेवन आमी आयल्या आयच्या ह्या नोवेनाचो दीस आयच्या ह्या नोवेनाची सगळी आमची मागणी मोरी माय देवा लागीं वर्तोवच्या पासत मागया नमान मरये कृपेन भरलेले स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशी जेजू
पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. जेजूचे आशिर्वाद घेवच्या खातीर गावया गीत येद्या व्हड्या सक्रामेंताक. ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सुगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, भावार्थ म्हणल्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगतीचो थरो आनी आमकां दिसनात त्या संगते विशयांत आमकां आसा ती खात्री. भावार्थ जावन आसा जेजून तोमासाक सांगल्ल्या बरी, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमंताय न्ही. पळय नासतना सतमंतात ते कितले भागी.
भवार्थ म्हणल्यार समजून पातयेवचें न्ही, बगार पातयेवन समजोवचें या पळय नासतना पातयेवचें. आज आमच्या नवें असो 7वो दीस. आयच्या दिसा आमी सर्गींच्या दिरव्या तेवशी अत्रेगांव समकोवची भावार्थी यात्रिका म्हणलो संदेश नियाळ करता आनी प्रायवंता खातीर मागता. आमच्या कुटुंबाच्या मलगड्यां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. तांचे मरिफात देवान ताजो मोग आमकां दाखयला. तांच्या उतर प्रायेर देव तांकां शांती, समाधान, बरी भलायकी आनी तृप्ती दिवं दी म्हूण मागया. ती देवादीन जाल्यार तांकां ससणीचो विशो मागया. सर्गींच्या दिरवी तेवशी आमी आत्रेगान सोमकोवची. भावार्थी यात्रेका म्हणलो संदेश घेवन ह्या पवित्र तळार 7व्या दिसाच्या नोवेनाक मोरयेच्या फेस्ताक तयाराय जावन हांगा आयिल्ल्या ह्या वेळार सर आमची मागणी आमच्या आत्रेक सर्गींची दिरवी जोडूंक आदार जावं दी. भावार्थान आयिल्ल्या ह्या वेळार आमचो भावार्थ देव पारकिता. ह्या भावार्थान आमी सर्गींची दिरवी जोडूंक प्रत्येक तरान सर्गींचे जिवीत सस्तांचें जिवीत आपणावंक करपा मागया. ह्या मिसाच्या बलिदानान फावो ते बरें वांटो घेवंक आमच्या पातकाची दूख दर्या देवा लागचें बगसणें मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां हांव भावभयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां सांगपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सरपद वेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बगसून आमकां सासण्याचें जिवीत फावो करूंक. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया, सर्वोद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सुमिया देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसला. आमची मागणी मानून घे, आमची मागणी मानून
बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी भाग्यवंत वेलांकणी मरयेच्या विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय ससनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप बवर्त म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगतीचो तारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री बवर्ता वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवले देवान आपल्या उतरा वरवीं ही पृथ्वी रचली आनी आमकां दिश्टीक पडटा ते सगळे दिश्टीक पडनातल्या तावन उपजला म्हणलें सत बवर्ता वरवीं आमी समजता बवर्ताक लागून अबेलान कायनाच्या प्रास वर्ते बलिदान देवाक भेटयले ताजे वरवींच ताका नितीवन म्हूण काडलो आनी ताजी भेटवणी आपणाक मांडवली म्हूण देवान साक्ष दिली तो मरोवन गेला जाल्यारय हेच बवर्ताक लागून अजुनी उलयत आसा बवर्ताक लागून एनोकाक मरण दिनासतना देवान उबारून व्हेलो कोणेंच ताका पळोवंक ना कित्याक देवान ताका उबारून व्हेलो ताका उबान वरचे आदीं एनोक देवाक मानवडलें म्हूण पवित्र पुस्तक म्हणटा तरी पूण बवर्तविणें कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देन आसा आनी आपणाक सोदतल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पात्य जाय बवर्ताक लागूनच ते आपणाक कळीत नातल्या पूण फुडें घडिल्ल्या घडोवंक आशिल्ल्या संगती विशांत देवाक सत्राय दिल्ल्या वेळार नोयेन देवाक सतमंदलो आनी ताज्या उतराक पाळो दिवन आपले घराणें बचाव करूंक एक तारूं बांदूंक लागलो हाजे वरवीं संवसाराचेर ताणें केस्तीची फैसल वाचले आनी बवर्ता वरवीं मेळटा तें नितीवणपण देणें ताका फावो जालें देवाचे उतार हें देवाचे वडोपकार आत्मोमुसो सम्यक नवर्त मुझा तारुकते उल्लास्ता 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 सुम्या सुमुख नियलता मुझा रायक अवंदिता महांताची कीर्त संतोषान गायता सुम्या सुमुख नियलता सुमी बोलता कविता आपली प्रकाशित महिमा परगडता पदवीधरांक बसकेता सकला बोलता सुमी बोलता कविता आत्मोमुसो सम्या
सुम्याक नावाडता मुझ्या तारुकातय उल्हासा आत्मो मुसो सुम्याक नावाडता मुझ्या तारुकातय उल्हासा सुमी कलत्यांक उबारता बुकेल्यांक धंदेरव्यांनी भरता दुबळ्या धाकट्यांक तो दयेन सांबाळता सुमी कलत्यांक उबारता सुम्याची वडवी करता मुझ्या देवाक हांव दिता व्हरतो तासो मोगानी ताची दया सुम्याची वडवी गायता आत्मो मुजो सुम्याक नावाडता मुझ्या तारुकातय उल्हासा 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 Alleluia, 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 Alleluia. Sădim tu encore mourir सर्वेस परान आपणा कळीत केल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानली तूं कितली भागी Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुझे सवे आसो माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरा सोडलो थंय तो बसून आसता ताचे सीस ताचे सरसी आयले तोवर तांचे लागीं उलोवन ह्या पडीक तो शिकोवंक लागलो आपण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ते कितली बागी सर्गींचे राज तांचें रुदान करतात ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचें दायज देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी ताणेतात ती कितली बागी ती दादोशी जातली दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली नितळ मोराची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी तांकां देवाचे भुरगीं म्हणटले निती पासो दगदणी बगतात ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचें म्हजे पासो तुमकां आत्मान सोसूंक दगदणी बगूंक सर तरेची गडपांकन तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गराजांत ह्या तेस्त प्रतिफळ तुमकां तयार आसा तुमच्या आदी आशिल्ल्या प्रवाद्यांक तांणी तशेंच दग दिल्यात देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सर्गींची दिरवीं आत्रेकतात
ह्या सर्गींच्या दिरव्या तेवशी दिरव्या कुशी कोण यात्रेकान आसात ती बावडती यात्रिकां. सर्गींचे दिरवे जावन आसा सस्तीक जिवेत. सर्गींचे दिरवे जावन आसा जेजू क्रिस्त. सर्गींचे दिरवे जावन आसा सर्ग. सर्गींचे दिरवे जावन आसा सर्गींची जाणवाई तोच जेजू क्रिस्त. कोण हे यात्रेकान ही सर्गींची दिरवी जोडूंक, ही सर्गीची ग्रेस्त जोडूंक, सर्गींची जाणवाई जोडूंक, सर्ग जोडूंक, जेजू क्रिस्ताकच जोडूंक ठाण येतात आनी भुकेतात ती खंडीत बागी सर्गींचे राज तांचे. आमी समेस्त बावडती क्रिस्त आमी यात्रिकां. पविस्ताना मरिफात आमकां हर एकल्याक बावडत मेळ्ळा. पविस्ताना मरिफात जेजू क्रिस्त आमकां लाभला. पविस्ताना मरिफात जेजूच्या राजाचे वारेसदार नागरीक जावन आमकां वेंचला. देखून कोणाक हें बाग फावो जाता म्हणल्या विशयांत आमी प्रयत्न करूंक जाय. खंडीत जावन मोगाच्या भाव भयणीनो, एका पवित्र जाग्यार एक भाग्यवंत मनीस आसलो. जायते जाण ताका पळोवंक वेतले, मेळोवंक वेतले, बेसांव घेवंक वेतले. आनी एक दीस एक पत्रकर्ता त्या भाग्यवंत मनशा लागीं गेलो आनी त्या मनशा लागीं ताणें सवाल केलें, तुका भाग्यवंत म्हणून कित्याक आपयतात? ते दळा तो मनीस म्हणालो, हांव न्हीद जावन भाग्यवंत वा सांती न्हय. हांव एक मनीस तुमचे बरीच. हांव एक पातकी मनीस. हांव भाग्यवंत न्हय. पूण एका काळार हांव पातकी जावन आसलो. पातकातय आनी पातका तेवशी हांव आसलो. पूण आतां पातकांतावन पयस आसा. एका काळार हांव पातक्यांतय ह्या पातकांतय हांव धांवतलो. पातकांतय म्हाका सडीत तेवशी हांव वेतलो. पूण आतां हांव पातकांतावन पयस आसा. पातकी मनशांतावनय हांव पयस आसा. देखून म्हाका कांय भाग्यवंत म्हूण आपयतात कोण ना. क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमची मेटां, आमची पावलां सर्गींच्या दिरव्या तेवशी. कसली ती सर्गींची दिरवी? एका उतरान सांगचे तर सस्तीक जिवेत. आनी एका उतरान सांगचे तर जाणवाय. आनी एका उतरान सांगचे तर जेजू क्रिस्त. एकाच उतरान सांगचे तर सर्ग. त्या तेवशीन आमची मेटां, आमची पावलां, आमची आत्रेग काडची आमी समेस्त पविस्तानांत बावडती यात्रिकां जावन आसा. आमी यात्रेक अल्तडीतावन पलतडी वचोंक आसा. ह्या गांवांतावन त्या पेल्या गांवांक वचोंक आसा. नव्या जेरुसलेमा तेवशीन आमची मेटां सर्गींची दिरवी आपणावंक. आमच्या आदीं गेल्ल्यांनी खंडीत जावन ह्या दोंगरार आयकल्लो तो शर्माव आमकां आज सर्गींची दिरवी जोडूंक, आपणावंक, ताराण जोडूंक, सोडवण जोडूंक आदार जाता म्हणयेत. दुर्बळें जिवेत सर्गींचे राज आमी म्हणयेत. दुबळे जिवेत, दुर्बळें जिवेत. कसलें तें? सांता भक्तां मदें दुर्बळे आनी ग्रेस्ती आसले. सान फ्रांसीस आसिसी इतलो व्हडलो ग्रेस्त. 10 बोटांकी तो व्हड व्हडले मुदयो घालन, दोळ्यांत व्हडली भांगराची चेन घालन, सूट बूट घालन ग्रेस्त मनीस जावन आसलो. पूण सर्गार ग्रेस्त जावचे खातीर आपणा त्यासलें सगळें तो सोडता. आपणा त्यासलें सगळें वस्तूर तो भिकाऱ्याक दिता. आपणा त्यासलें भांगर सगळें दुबळ्याक दिता आनी त्याग करता आनी ग्रेस जावन सर्गार सोडता. कोलकाताची मदर तेरेसा दुबळ्या धाकट्यां खातीर वावुरलेली सगळी दुबळी जिणीची येता. देखून ह्या
दोग महान सांतांनी सर्गींचे दिर्वें सस्तीक जिवीत ताणें आपणायलें. आपणाकच ताणें त्याग केलो, सॅक्रिफीस केलो सर्गींची जाणवाई जोडचे खातीर, सर्गींचे दिर्वें जोडचे खातीर बावडतान ताणें त्याग केलो. दुसरें जावन आसा रुदान करची ती खंडीत बुजावण जोडूंक पावली. कोण आतां बुजावण, कोण रुदान करता, कोण दूख पावता, कोण बेजार पावता, ह्या खंतीन दुखीन आसात, आपल्या कश्टामध्ये, आपल्या बेजारायमध्ये, आपल्या निराशपणामध्ये, आपल्या पिडेमध्ये रुदान करतात ती देवातावन बुजवण जोडतात, ती खंडीत सर्गींची दिरवीं जोडतात. सांता भक्तांनी ह्या जिवितांत त्याग केलो, सॅक्रिफीस केलो. सोम्या जेजूचे कश्ट, ताचे पाशावाचे चारित्र्य, आपणाची कर्ण ह्या सांता भक्तांनी सर्गींची दिरवीं आपणायले, सर्गींचे जिवीत तांणी जोडलें. कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं दी आनी तो आपणाचो कुरीस घेवन म्हज्या पाटलांनी येवं दी. आपणाचे कश्ट घेवं दी. कश्ट तेले न्हू, वाजन ववयतले न्हू, म्हजे सर्सी येया, हांव तुमकां विशेव दिता म्हणा जेजून. जर तर आमचे कश्ट, आमची दूख, आमची बेजाराय घेवन सोम्या तेवशीन आमी मेटां काडली, सर्गी तेवशीन आमी मेटां काडली, आमकां देवातावन खंडीत बुजवण मेळटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, जावं पुरो हर एकले कश्ट जाता, एक ना अनेक रितीन पिडा शिडा वळवळे बेजाराय निराशपण हर एकल्याक आसा. पूण हे कश्ट घेवन आमच्या जिणेचे कुरीस घेवन सोम्या पाटल्यान वेता तो खंडीत सोम्या तावन बुजवण घेता. भगवंत पाद्रे पियो कितलेशे ताका कश्ट आसले, ताच्या हाताक गाय जाले, स्टिग्माटा म्हणटा हांव, जेजूचे 5 गाय ताच्या कुडीन जाले. जायते कश्ट वळवळे ताणें भोगले, पूण सोम्याक ताणें भेटोवन दिलें. 2002 जुनाच्या 16वेर ताका पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान सांत म्हूण पासारलो. आनी ह्या पासारच्या दिसा भगवंत जुआंव पावलान म्हळें ताका, पाद्र पियो देवाची काकूळ तूं वाणसो उदारी म्हळें. कित्याक आपल्या जिणयेन ताणें कश्ट भोगल्यारी देवातान ताका बुजवण मेळ्ळी. आज सर्गींची दिरवीं जोडून पाद्रे पियोच्या मजतेन कितलें बरेंपण जाता. आज आमी रुदान भक्तांव जाल्यार देवातावन बुजवण आमकां मेळटा. तिसरें जावन आसा सांता भक्ताचें जिवीत सादें बोळें. आज सस्तीक जिवीत जोडीचें जाल्यार, आमी सर्गींची दिरवीं जायचे जोडीचे जाल्यार पयलें आमी सादी बोळी जायचे. मोगाचे भाव भयणीनो, सर्गीची जाणवाई जावन आसा सोंसणीकाय, सर्गीची जाणवाई जावन आसा सादेंपण, सर्गीची जाणवाई जावन आसा कालतेपण, सर्गीची जाणवाई जावन आसा विधेयपण, हेंच आमचें भक्तीपण. हे आमी जडटा तर जाल्यार खंडीत आमी सर्गाक वेता. सादी बळी ती देवाचें राज जोडूंक शकली. कित्याक सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 ओळ 5 आमी वाचता. आमच्या जिवितांत उतरान जावन कर्ण्यान जावन आमी सादी बळी जाली जाल्यार खंडीत आमकां सर्गींचें राज लाभता. सर्गाराजांत आसल्या सांज जुआवन उगडापणा ग्रंथांत आमी वाचता. सांज जुआवन देखिल्ल्या त्या दर्शनांत सुमार हजारांचो लोक सर्गार तो पळयता. ती सगळीं सांत भक्त तो पळयता. ती सगळीं सांत भक्त सादी बळी जिवान जिवन गेल्ली. ह्याच संवसारांत आमचे बरी आसली मनशां, पूण आज ती सर्गाराजांत आसात म्हणटा सांज जुआंव आपल्या उगडापणा ग्रंथांत. कित्याक शांतीपणाचे भाग तांकां लाभला. आज हें जोडूंक म्हाका आनी तुका आपयलां. आमी समेस्त शांतीपणाच्या वाटेर आसा. आज सर्गा वचोंक आमकां आपयलां. देखून सर्गाचे राज देखून म्हणटा जेजू, पयलें सोदां तुमी देवाचें राज, पयलें सोदां तुमी सर्गींची दिरवीं. त्या देखून सांत आंतोनी केदोळे म्हणटलो, खंयसर तुजें दिरवें आसा थंयसर तुजें काळीज आसतलें. आज ह्या दोंगरार आमचें दिरवें जेजू क्रिस्त आसा. ह्या दोंगरार जेजूक मेळोंक आमी आयल्या. आमचें काळीज आत्रेगान जेजू थंय स्पंदन करूंक आमी आयल्या. आमचें दिरवें सर्गींचें राज, आमचें दिरवें जेजू क्रिस्त, ताका म्हजें काळीज आत्रेगान राखून आसा.
आनी चवथें जावन आसा देवाची खुशी केल्ली मनशां. आज आमी इतलेंच सर्गींचे राज ह्या सर्गींचे दिर्वें जोडिचें जाल्यार आमी देवाची खुशी करी जाय. देवाची खुशी करची म्हळ्यार आपणाची खुशी करचें न्ही. हांवें चिंत दिल्यार बरी जाता. हांवें सांगिल्लें सोमा, हांवें चिंतचें तें सोमा, म्हजेंत सोमा म्हणलें चिंत दवर ना आयल्यार खंडीत बिलकूल हांव सरकार राजात जोडूंक सोडना. ते प्रायड म्हणटा आमी. तो एक तरेचो अहंकार, गर्व. तसले मनशाक मोरी माय म्हणटा आपल्या त्या माग्निफिका त्या कंथार तूं म्हणटा स्तुती गायनान गोरव्यांक ताणें उंच आसनांत सकला घालांक किरकोळ मनशांक कालते मनशांक ताणें उंच उबारला. देखून आमी देवाची खुशी करूंक ताण येतात जाल्यार भुकेतात जाल्यार आमी भागी. जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, तीच म्हजी भयण, तीच म्हजी आवय म्हणून जेजून सांगिल्लें आसा. कित्याक मातक्याच्या वांजेलांत आमी वाचता अध्याय 3 वोळ 35 देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, तीच म्हजी भयण, तीच म्हजी आवय म्हणून जेजून सांगलें. देखून देवाची खुशी आमी जाणा जाय. आमच्या कश्ट, आमच्या दुखांत, आमच्या संतोशांत, आमच्या बेजारांत आमी देवाची खुशी करूंक सोदता आनी ताणें देवाचें दिर्वें आमी जोडता. खंडी जावन देवाच्या खुशीन मेटां काडची, या देवाच्या दिर्व्यान तेवशीन आमी मेटां काडची. भावार्थी यात्रिका जावन देवाची खुशी आमी करूंक जाय. आमी जाणा ल्हान सान लुईस गोंजागा आपल्या 20 आनी 3 वर्सां प्रायर ताणें देवाचे राज, सर्गींचे राज जोडलो. सांज जालो तो. कित्याक देवाची दिर्वी ताणें जोडली. भाग्यवंत कार्लो आकुतीस एक तरणाटो 15 वर्सां प्रायर देवाची दिर्वी जोडच्या खातीर, सर्गींची दिर्वी जोडच्या खातीर एवकरिस्ताची अजापां ताणें इंटरनेटाच्या जाळींत सगळ्या संवसाराक ताणें पासार केली. इतल्याकच देवाची दिर्वी जोडिल्ल्याक ताका भाग्यवंत म्हूण पासारलो. तितले मात्र न्ही, आपल्या आवय सांगता सदांच तो मिसाक येतलो. देवाची दिर्वें जोडूंक, जेजूक जोडूंक आनी तो भाग्यवंत जालो. सांजू हांव बर्कमन्स आल्तर भुरग्यांचो पात्रोन आपल्या 22 वर्सां प्रायरच तरणाटो सांज जालो. कित्याक जेजूची जिरवी जोडच्या खातीर ताणें केल्लें तें प्रयत्नान. सान डॉमिनीक सावियो 14 वर्सांच्या प्रायर एट द एज ऑफ 14 तो सांज जालो. कित्याक जेजूची दिर्वें जेजूक आपणावंक ताणें केल्लें तें प्रयत्न. सा मारिया गोरोट्टी 11 वर्सांच्या प्रायर सांज जाली. तिणें केल्लें जेजूचें दिर्वें, सर्गींचें दिर्वें जोडूंक तिणें केल्लें तें प्रयत्न. ही सर्वां ताणें इतलेंच केल्लें, देवाची खुशी ती जाणा जाली. ताणें केल्लें इतलेंच काम सर्गींची दिर्वी जोडूंक देवाची खुशी करूंक ताणें ताणेल्ली आनी तांकां हें भाग फावो जालें. त्या तरणाट्या प्रायर भुरग्या प्रायर सांज जावन आमचे पासून आज विनाती करतात. आनी 5वें जावन आसा जिवितान दाया दाखयल्ली ती मनशां सर्गींची दिर्वी जोडतात. कसो तुजो बाप दायाळ तशें तुवें जाय दायाळ म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. म्हज्या नांवान एक कोप शेळें उदक तुमी दिल्यार पुरो, तुमचें जातलें सर्गींचें दायज. तुमी सर्गींचें राज जोडूंक पावतल्यात. जायते पटी हांवें म्हणचें आसा, जेजू कांय वडोडलें म्हणना. दया, मर्सी, एक ल्हान करणी कर. दायळाची एक ल्हान करणी कर. दायळाची एक बरें उतार सांग. कोणी तुजे लागीं मागूंक येत जाल्यार एक शेळें उदक म्हणना, एक शेळें कोप उदक तुज्या भावा भयणीक, दुबळ्या धाकट्यांक, गरजेवंतांक तूं दिताय जाल्यार सर्ग्यार तुका इनाम आसतलें. ताचो प्रतिफळ तुका मेळटलो. दायळे म्हणजे एक सर्गींचें दिर्वें. तें मार्केटींत मेळना, बारांत क्लबांत मेळना. ते तुजे लागीं आसा, तुवें दाखोवचें तें दायळ्याचें मोन सर्ग तुका प्राप्त जातलें. हें कोणाक लाभता भाग? भावार्थी मनशांक. आज देवाच्या तंबा भितर नव्या जेरुजलेमांत सर्गार वेचे भाग कोणाक फावो जाता? किर्तनांत आमी वाचता, तुज्या तंबा भितर कोणाक सोरोंक फावो जाय सर्वेस पोडा. असल्यांक भाग हें फावो जाता. कोण दाया दाखयतात, कोण नितीवंत मनीस, कोण प्रामाणीक मनीस, तांकां हें भाग फावो जाता. देखून सर्गींचें दिर्वें जावन आसा दायाळाय, ते जोडूंक आमी हर प्रयत्न करया. आनी 5वें जावन आसा नितळ मनाची ती देवाक पळयतलीं.
जर तर म्हजें मन नितळ आसा हांव खंडीत देवाक पळयता, ह्या संवसारांत हे पळयता, मेल्या उपरांत ताचे मुखामळ पळयता. हांगासर बावडतांत येवकरिस्तांत हांव जेजूक पळयता, हांगासर ह्या जाका मरिफात जेजूक हांव पळयता, ह्या जोम्यांत हांव जेजूक हांव देखता, ह्या देवाच्या उतरांत जेजूक मेळटा. पूण नितळ मनाच्यांक मात्र सर्गार ताका मुखामुखी फेस टू फेस पळोवचे भाग फावो जाता. नितळ मनाच्यांक, नितळ मनाची कितली बागी तांकां देव पळोवंक मेळटलो. आमी आयकता हांव इजेकिएल प्रवदीच्या ग्रंथांत आमी वाचता, अध्याय 11 ओळ 19 तातूंत हांव वाचता, एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी त्या काळजांत हांव नवो आत्मो घालतलो. तसलांके भाग फावो जाता. एक नवें काळीज, एक उपकारी काळीज, एक कालतें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी त्या काळजांत म्हजो आत्मो, म्हजो जीव, म्हजो नवो आत्मो हांव घालतलो म्हणटा एजेकिएल ग्रंथांत. एक नितळ काळीज दी देवा म्हूण आमी मागया गी. खंडीत जावन आमी देवाक पळयना गी, सर्गाक वचना गी. आमकां कोणेय जेजून आयिल्लो काल्याक आमी कोणेय यमकंडा वचून वचो म्हणून आमी ताका पाती येतल्या, ताका विश्वास दिल्या हर एकल्यान सर्ग जोडीचे, सस्नीक जिवी जोडीचे, सर्गींची दिरवी आपणायचे म्हणल्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयलो. कोणेय यमकंडा वचून वचो. आमी यात्रिकां, बावडताची यात्रिकां, आमी कोणेय यमकंडा वचून वचो. हे मोरी माई खुशी व्हरता, मोरनाच्या वेळार ती आमकां पावता, तिची खुशी इतलेच तिच्या पुताक पातयेल्ल्या कोणेय यमकंडा वचून वचो, नाच जावन वचो. देखून आमचें मन नितळ जायचें म्हणून देव खुशी व्हरता. नितळ मन जावन आसा सर्गींचें दिरवें. आनी 7वें जावन आसा संवसारार समाधान हाडूंक वावुरतलीं ती कितली बागी. समाधान खंयी मेळना, कितलेय पयशे दिल्यार क्लबांत मार्केटींत मेळना. समाधान तुजे मदें आसा म्हणटा जेजू. समाधान तुजे मदें आसा. हो संवसार तुका समाधान बिलकुल दिवंक शकना. स्थान मान, तुजी डबल PhD, ग्रेस्तकाय, आस्त, बोधीक, 4-4, 5-5 फ्लॅटां, दुडू, भांगर तुका बिलकुल समाधान दिना मोगाच्या भाव भयणीनो. तुझे स्थान मान पोझिशन प्रेसिडेंट आनी खंयचे हुद्दो तुका बिलकुल समाधान दिना. समाधान दिवचे सर्गींची जाणवाय सर्गार आसचे जेजू तावन मात्र. ताचें समाधान जोडूंक आमी हर प्रयत्न करी जाय. आज कितलोसो मनीस आज धरणीक शेवटाला, कितलोसो मनीस नसत्यांक जावन धरणीक शेवटाला, कितलोसो मनीस सुसायड करूं जावता, समाधान ना. आज तुमी हांगासर ह्या दोंगराक आयल्यात समाधान आपणावंक. कोणें समाधान दिवचें? जेजून मात्र. देखून जेजू म्हणटा ह्या तुमकां ह्या संवसारांत कंत, बेजाराय, दूख, पीड आसतलीच, पूण भियेनाकात. ह्या संवसाराचेर हांवें समाधान, ह्या संवसाराचेर हांवें जैत वेलां. समाधान तुमकां हांव दितां, म्हजें समाधान हांव सोडवेता म्हणून जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय 16 ओळ 30 आनी 3 आमी वाचता. ह्या संवसारांत राग, मोसर, द्वेश आसतलोच, पूण जेजून म्हळें आपल्या सिसांक धाडटा आसतना तुमी दोगां वेताना पयले वसा शालोम, समाधान तुमकां म्हणा. जेजून हाडून येयलो शालोम, समाधान म्हणून. आनी जेजू 11 जाणांक दिश्टी पडटनाय समाधान तुमकां म्हणलो. आज आमकां जाय समाधान. पापा जुवांव पावल दुसरो सगळ्या संवसाराक पयण करून तो गेलो. शांती समाधानाचो दूत जावन शांतीचो दूत जावन गेलो. आज पापा फ्रांसिसी शांतीचो दूत जावन सान फ्रांसीस आसिसा उपरांत पयले फावटी त्या परदेशी अरबी गांवांक आयलो. आतां चीना वचोंक भायर सरला. शांतीचो दूत जावन आज आमकां शांती जाय. त्या देखून सान फ्रांसीस आसिसीन खंयसर राग आसा, मोसर आसा, द्वेश आसा, हगे आसा, थंयसर म्हाका शांती समाधानाचे हातेर कर म्हणलो. आज सर्गींचे दिरवे जोडूंक तूं कशी व्हरताय भावा आनी भयणी. सर्गीची दिरवी आपणाय, ती जाणवाय आपणाय, तें समाधान आपणाय. हें खंयचेंच तुका समाधान दिना, जेजू तावन मात्र. आनी निमाणें नीती बसो दगदणी बगतात ती बागी. आज कोणी एकलो मनीस नीती पासो दगदणी बगता तो बागी म्हणयात. कित्याक नीत जावन आसा जेजून दिल्ली नीत. सर्गींची जाणवाय, सर्गींचें दिरवें हें आमी आपणाय जाय. आज क्रिस्ता पासोत, सुवार्ते पासोत, नीती पासोत तूं अन्याय खंडन करताय,
स तूं कल धरताय धर्म चलयताय तूं बागी सरकार तुका इनाम मेळटलें त्या निती पासून जीव दिवंक जाय पडल्यार गरज पडल्यार आमी जीव दिवचेच कितल्या आमच्या सांतांनी कितल्या आमच्या बागेवंत मनशांनी ह्या सता खातीर निती खातीर जीव दिला रगत वारयला रक्त साक्षी जाल्यात ती जावन आमच्या काळार जियेल्ले भारतांत तो जावंक पुरो फादर क्रिस्तू दास जावंक पुरो मारिया राणी जावंक पुरो थोड्याच वर्सां आदी मरण पावल्लो तो आमचो फादर स्टॅनी स्वामी आज आमी निती पासो दोगदणी बोगोवंक मेळटा घडपां करूंक मेळटा खबरो करूंक मेळटा अपप्रचार करूंक मेळटा भिये नाकात सर्गीची जाणवाय जावन आसा जेजू क्रिस्त ताका आपणुया तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज हो नियाळतना आमी बावडती क्रिस्तांव जावन जियेतना बावडती यात्रिका जावन आसतना सर्गींची दिरवी ते समाधान शांती स्वस्तिकाय दाया आमी आपणुया ताच्या तेवशीन मेटां काडया खंडीत आमी यात्रेगान आमी आयल्या सर्गीचे राज ह्या संवसारांत मेल्या उपरांत देवाचें राज आमकां खंडीत मेळटलें तें जोडूंक आमी प्रयत्न करया एवकरिस्तांत आसा देवाचें राज तें सत नीत मोग सगळें आटापून आसा हें आमी क्रिस्त हांव न्हय हांव न्हय बगर क्रिस्त हांव म्हणल्यार त्या उतरां बराबर जियोंक कृपा मागया सर्गींचे राज आपणावया शांतीपणाच्या वाटेन बागेवंतपणाच्या वाटेन सोलोंक तीच मोरी माय भलायकेची माय आमची मध्यस्थेकी आमचे मार्गदर्शकी आदार जावं दी म्हण मागया आमेन. उबे जावन हांगासर आमी आयल्या सर आमची मागणी देवा समोर दवरया. सर्गींच्या बापा आमच्या मालगाड्या मारिफात तुजो मोग आमकां दाखयलाय आनी तुज्या हजीरपणाचो अनुभव आमकां करून दिलाय. आमी तुका अर्गां दिता आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवंतांक तांच्या उतार प्रायेर बरी भलायकी शांती आनी समाधान दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. बापा आमचे प्रार्थन आयक. आमी आज कितें जावन आसा आमच्या वडिलांच्या वावराचो तांचा फळाचो घामाचो फळ जावन आसा. आमच्या मालगाड्यांची भूतबाळ तांचे आदर्श आमच्या कुटुंबाचे दिरवे हे समजून आमच्या वडिलांक मानान लेखूंक तांकां गौरव दिवंक बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबांत जियोवचे भाग मेळनासतना आश्रमांनी वा वाटे देगेन जियोवच्या प्रायवंता पासत मागता. तूंच तांकां सांबाळ आनी तांचो आसरो जा. अशें संतोशान जियोवंक तांकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आस्पत्र्यांनी आनी आश्रमांनी प्रायस्तांची सेवा करतल्या पासत आमी मागता. प्रायवंतांतय सम्याक पळोवंक मोगान आनी सस्निकायेन तांची सेवा करूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी मोगाच्या स्पिरितान भरून प्रायवंताची सेवा करचें बरें मोन रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींचे सर पदवेदारा बापा आम्हा समेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल बावडती यात्रिका जावन हांगासर मी सर्गींची दिरवी आपणावन एक दीस तुजे ते आमी जियोवचे भाग फोव कर क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. बदल म्हणून मागता गोवा उडो दाका सुरू तुका भेटयता जेजूची मास्रग बदल म्हणून मागता एका मोनान सुख दुख आमचे तुका अर्पिता मानून घे बापा म्हण करता काणिको घेऊन आमी आयल्या तुजे संक बापा आमच्या रसनारा मोपून घे तूं दयेन त्यो लालन परता कृपे देण्या दातारा.
जेजू सोंसरांची येलो आपणाकच मोडून ताणे तुका भेटून दिलो तुझी खुशी काळजां जेजू सोंसरांची येलो आपणाकच मोडून ताणे तुका भेटून दिलो तुझे समकार बापा आमच्या रसनारा ओपून घेतो दयेन त्यो लालन परता कुर्पे देण्या दातारा काणिको घेवून आमी आयल्या तुझे समकार बापा आमच्या रसनारा ओपून घेतो दयेन त्यो लालन परता कुर्पे देण्या दातारा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेट्या पवित्र दवा सर्वेस पावन मानून घेव भोव कनवळ्या बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या वयसो भक्तीन उडास काण आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुज्या कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देनवासुया वयशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो भाग्यवंत वेलांकणी मायेक भक्तीन आमी आज उडास करता तिच्या दिनवासण्याचें गीत गावन तुजी कनवळाई आमी वाकाणता शेकान शेक प्रितुमेचेर कितले वेर ते तुजे वेजमेथा सर काळी मनशात कितले आपारमे तुजी दयाळाय तुज्या ल्हानवीक साकनीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली अशें सडवणदार मनशा कुळासो तुजो पो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन निरंतरी आमी गायता तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराची नावे येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची
त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वाडवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good parga uchuya सुम्यो जेजू तुझे मरण हांवें समारंभा तुझे पुराण जीवन पळोवन हांवें बरगटा तुज्या येल्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो इसडवणेची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतेल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आयझाक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये संगती आनी तिचो पती भगवान जुजे भगवान धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर्गींची दिरवी जोडी जाय तर सर्गींचे दिरवे आपणाय जाय तर सर्गींचे राज जोडी जाय तर आमी मागा जाय. मागण्यान मात्र सर्गींचे दिरवे जेजू क्रिस्त ससनेक जिवेत जोडूंक जाता. बरवशाची यात्रिका जावन आसल्या आमी हे देवाचे राज सर्गींची दिरवी ते समाधान शांती संतोष मोग सोसणेकाय ते कलतेपण जोडूंक जेजून शिकयले त्या मागण्याद्वारे हात जोडून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें सर्वेस्परा सर्वायता विघ्नांतलें आनवर अवघड आपायांतलें पिडे शिडेंतलें खरगांतलें आमकां निवाड दया करून ह्या जिवितांत समाधान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सडवणदार जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षा रात्र एकतेल्यांक आमकां उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक रस वळखी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सेवेच्या बावरत्यांचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आमकां एकवटान सांबाळ. तूं जे येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सगळ्या माया मोगाचो एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. सर्गींचे दिर्वे जावन आसा जेजू क्रिस्त. सस्नेक जिवी जोडूंक एवकरिस्त. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता. जिवीत म्हजें समर्पिता. सुम्या तुका सेवकत रेता. येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता. जिवीत म्हजें समर्पिता. जिवो मोडून तूं जिवीत दिवचो. जिवीत आमचें तूं नंदन करचो. सासणीक सुखाक भरून पावचो. सासणीक सुखाक पावचो. सोम्या तुका सेवकत रेता. येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता. जिवीत म्हजें समर्पिता. स्वागत तुका आवाज दिता. जिवीत म्हजें समर्पिता. उंड्या रुपान तुका आमी सेवता. तुजी सारकी जावंक आशेता. निरंतरी तुजी सेवा करता. तुजी
सेवक देता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता सोम्या तुका सेवक देता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता Sumia, sumia, dania, dania, erga tuka erga. Jesu mogala, Jesu dayala, karta stuti erga. Sumia, sumia, dania, dania, erga tuka erga. Jesu mogala, Jesu dayala, karta stuti erga. Selvik pakanti rakli, daija sergachi geli, दैविक देण्यानी भरली इतल्या किती दिव तुका रक्ता मासांत तुझ्या सर्गीची जीण आसा दैविक जीव सोडयेता मानता ते सर सोमिया Sumia, dania, dania, erga tuka erga. Jesu mogala, Jesu dayala, karta stuti erga. Karta stuti erga. एक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश बरी जाल्या विश्वासान तुका आतां उलो मारता त्या सुवेलाम कणी मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवणदाराक भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुझे सवे आसो आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचून ह्या सर्गींची दिरबी जोडच्याक ताच्या शांतीन आणि समाधानेन तुमकां धाडता देवाचे वडुका मोगाच्या भाऊ भयणीनो आज आमच्या नोवेनाचो 7वो दीस आयच्या दिसा आमी सर्गींच्या दिरव्या तेवशी अत्रेगान सोमकोवची भावार्थी यात्रिकां म्हणलो विशय नियाळ केलो आनी प्रायवंतां खातीर आमी मागले आज पवित्र साक्रामेंताच्या आराधन चलोवन वेळा पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन जोगतो संदेश आमकां दिला भोवमनादीक बाप आल्बन डिसोजा रेक्टर सालोरेसाची बाझिलिका कारकोळ आनी कारकोळ वाराडाचे विगार वार आनी आमचे आदले विगार
तांकां तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार आनी आनी पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार भक्तीक गितां गावून आमकां मागोवंक कुमक केला सालोरसाची पिर्गस आत्तूर गायन मंडळी तुमकांय आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या न्हू तुमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन तुमची मागणी घेवन तुमचे विनवणी घेवन व्हडा बावडतान व्हडा संख्यान हांगासर तुमी आयलात. बावडतान आयिल्ल्यांक जेजून आनी मोरी मायन केदळस निराशी कोर्ण पाटीन धाडूंक ना. मोरी माय तुमकांय निराशी करना. तुमच्या तेसावांचेर तुमच्या काळजाच्या अत्रेकांचेर तुमच्या मागण्याचेर तिचे आशिर्वाद घालतली. तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सानांक शांती आनी समाधान ती दितली. मोगाच्या न्हू नोवेनाक आयला तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां आमच्या नोवेनाचो 8वो दीस. फाल्यांच्या दिसा आमी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे साक्षी जावन सर्गींच्या देरिवातेवशीं अत्रेगान सोमकोवची यात्रिकां म्हणलो विशय आमी नियाळटले आनी आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागतले. फाल्यांचे प्रधान याजक जावन आसात मानादीक बाप पियूश डिसोजा शिवमोगा देसीस. फाल्यांच्या दिसा भक्ती गितां गावून आमकां मागोवंक कुमक करतात फातिमा सायबिणीची पिर्गस पेर्नालची गायन मंडळी. आज लितुर्जी सोलोन वेला लूर्स वाडो तुमकां देव बरें करूं. फाल्यां लितुर्जी सोलोन व्हरोंक कोसेसा वाडो. येवच्या सोनवारा आमची अर्ध्या दिसाची रेतीर आसा. येवच्या सोनवारा रेतीर सोलोन व्हरोंक मानादीक बाप सिरील लोबो दिव्या ज्योती. तुमची वाहनां पार्क करूंक स्वयंसेवकाचें मार्गदर्शन घेयात. आगोस्त 15 तारखेर पेस्ताच्या दिसा इगर्जेच्या बायला वाठारांत कदेलां घालतात देखून तुमची वाहनां इगर्जेच्या कंपाउंडांत पार्क करूंक अवकाश ना. दय करून स्वयंसेवकांक तुमचो सहकार दियात. धार्मीक वस्तू खातीर आमच्या धार्मीक स्टॉलाक भेट करा. आगोस्त 15 तारखेर आमच्या पूण शेताची वार्षिक परब सकाळीं 10 वरांचेर मानाचे वाती वांटूंक 10:30 वरार पेस्ताचें दाबाजीक पवित्र मिसाचें बलिदान उडपी दिएसीचे गवळीक बाप अदीक मानादीक दोतोर जेराल्ड आयझाक लोबो भेटयतले. उपरांत सर्वांक जेवणाची वेवस्था आसा. त्या दीस हेर मिसां ह्या परी आसात. सकाळीं 7:30 वरार कोंकणी भाशेन, सांजेर 4 वरार कोंकणी भाशेन आनी 6 वरार इंग्लीश भाशेन आसतली. तुमकां सोमेस्तांक आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या तर्फेन मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें दिता. येया आनी हेरांकी आपोवन हाडा. तुमकां नोवेनाच्या दिसांनी आनी पेस्ताच्या दिसा मुड्दोम दिवंक स्पॉन्सर रावंक आनी पिर्जेन दिवंक अवकाश जाता. आतां नोवेनाक मुड्दाम रावल्ल्यांक मानाचे वाती आमी वांटतले. तुमचें नांव आपयतना आयच्या प्रधान याजकांतून तुमच्यो मानाचे वाती घेयात. आयच्या दिसाच्या नोवेनाक मुर्दोम रावल्लीं रोनाल्ड शांती शरोन डिसोजा मस्कत, जोरोम सँड्रा ब्रिट्टो अँड फॅमिली माउंट रोझरी, ॲशल जानेल डिसोजा उडुपी, कॅन्यूट स्टीवन बरट्टो कलमाडी, जुलियाना कोर्डा कक्कुंजे, डॉक्टर लिडिया अंद्रादे कलमाडी, हिलरी रीटा डिसोजा पेरंपल्ली, नवीन नॉयलिन डिसोजा उडुपी, रेसन सोहन डिसोजा कलमाडी, एडन नोरोन्ना कलमाडी, रिचर्ड रेनी लोबो ब्रह्मावर, अंतोनी शार्लेट अल्मेडा उद्यावर, ग्लेविटा अँड ग्लेनिटा फेर्नांडीस दुबई, मिलाग्रीन मास्करेनस माउंट रोझरी, नील निक्सन डिसिल्वा पांबूर, जेम्स ॲक्विन मतायस पांबूर, रोनाल्ड फेर्नांडीस अँड फॅमिली तोट्टाम, एस्टन डिसोजा कटपाडी, ॲग्नेल अँड सिंथिया डिसोजा कटपाडी, अनिता जॉय बेंगळूर, ब्रायन मेंडोन्सा मुंबई, लीता संतोष डियन डेविल मंगळूर, लविटा मिनेजस माउंट रोझरी, अविता पिरेरा कलमाडी, शॉरन पिरेरा कलमाडी, विवेक पिंटो अत्तूर, लॉरेन्स डिसोजा अँड फॅमिली कलमाडी, सेरा करवल्लो कलमाडी, अँटनी ज्योती लुईस अस्तान, अपुलिन लोबो अँड फॅमिली पांगळा,
Carol Angel and Prajwal Quadras Kalmadi, Charlotte and Sheldon D'Souza Manipal, Dennis Joseph Fernandez Kalmadi, Aryan Aman Lobo Kemman, Eldridge D'Souza Pangla, Keith and Myra Rego Mount Rosary, Milton and family Udupi, Teresa D'Souza and family Kalmadi, Mabel Nelson Fernandez Mount Rosary, Juliana Menezes and family Kundapur, Clara Almeida Kalyanpur, Adrian and Hazel Gomes Pangla, Harold D'Souza and family Pangla, Juliana Fernandez Tottam, Michael and Teresa Fernandez Tottam, Severin Miranda Mount Rosary, Edil Jennifer Menezes Dubai, Edil and Franklin Menezes Dubai, Alvin D'Souza and family Manipal, Flavie Lewis and family Kinimulki, Clara D. Almeida and family Barkur, Flavia Suarez Kalyanpur, Anil Lynette Lobo Kuwait, Sunil and Lavita Lobo Mangalore. Dime Kalia, Velenkani Maichano, Venamikaria. Velankani Chemai, Suja Burga Pasu, Vinatika, Velankani Chemai. Tuja Burga Pasur Vinatika Velakani Chemai Tuja Burga Pasur Vinatika Ibo Nitali Aungkari Bo Bangewon Trindadin Jesuci bau nirmala wai जाऊं ससन जाऊं तुका विंसून काढली देव पुता तू गर्भी समोरच्या वेळी तुका बघला अधिक वरता आनंद सो उडास करूं तू म्हाका फाव कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवं वा तो आनीक चड वाडोवंक हांव भोव चड रेखता हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माळी तुझ्या आनंद सो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आधार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाठय तुज्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळतेचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंतेच्या आदाराचेर हुंदोवन भोव कलतेपणी हांव तुजे लागीं परतता ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर देवाची भाग्यवन कशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळाशे कर न्हय तर म्हाका अधिक गरजेचे उपकार मेळाशे कर म्हूण ह्या नवनांत हांव तुजे लागीं मागता ते सवा ह्या परी आसात बरी भलायकी मेळोवंक लिव्हराची पिडा गूण जावंक आंगार पडलो फोड गूण जावंक परगवान बरें काम मेळोवंक पँक्रिया पिडा गूण जावंक हात दू गुमटी दू गूण जावंक युट्रस पिडा गूण जावंक भुरग्यांक शिकोवंक मोतीक उजवाड मेळोवंक कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी जागो नांवर जावंक परिक्षेन पास जावंक रीण फारीक जावंक आयर्लंड USA विजा मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक भुरग्यांचें देणें मेळोवंक वर्टिको सायनस तकली दू गूण जावंक पोटांतलो गुळो संपूर्ण गूण जावंक गोव बायलेन मोगान सांगाता जियोवंक किडनी डायलिसीस बऱ्यान जावंक कातीची पिडा गूण जावंक स्वंत घर फावो जावंक कुडींत आशिल्ली सर्व पिडा गूण जावंक केस सडचे रावंक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक ऑस्ट्रेलिया वचोंक विजा मेळोवंक भुरग्यांचें डिप्रेशन भिरांत कावजणी गूण जावंक गॅस्ट्रीक लिव्हर समस्ये आल्सर गूण जावंक ब्लड कॅन्सर गूण जावंक नर्सींग काम मेळोवंक थायरॉयड पिडा गूण जावंक हार्ट ऑपरेशन बऱ्यान जावंक पातकांचें बोगसाणें मेळोवंक कुटुंबाची जबाबदारी बऱ्यान करूंक उस्मोड गूण जावंक प्रकृतीच्या विकोपांतल्या राखून व्हरोंक घरांत शांती आनी समाधान लंग्स कॅन्सर गूण जावंक हर्निया ऑपरेशन बऱ्यान जावंक जागो नांवार जावंक RTC मेळोवंक आंगाची कोरस गूण जावंक
इंटरव्यू पास जावं काम मेळोवंक वायट इश्टागा सोडूंक हातापांयांक बोळ येवंक जिणी बदलून क्रिस्ती बावडताक फाटी येवंक राग उणो जावंक आनी ब्रेन ट्युमर गूण जावंक ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी आमी सांगता माये लागी मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्तिकेतें म्हाका आसची वर्ती पातयेनी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कतावीन काळजांत पेटयला सैंबावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो नमान बरये कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो नमान बरये कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयल्या फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गीच्या आनंदाच्या कुरवांत सबार परजळीक मोतयां ते जावन दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्ल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुजे पदवेदार मध्यस्तिके मारिफात जोन दे म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बोरी कामां तुज्या मोवाळ मोगाच्या काळजान तुजें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासून भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दे म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. सातवो दीस ये काकुळटीचे दुखेस्त माये आमच्या खातीर तुज्या दैवीक पुता सवें तुवें कस सोंसले देवाची काकुळट आमी जोडचे खातीर सर आमच्या पातकां बसत आमी दूख पावता आनी तुजे सांगता सर आमचे कश्ट आमी तुका भेटयता आमच्या काळजांतलो पातकांचो सर वोडण्यो आनी वंदवण्यो तूं पयस कर आनी आमच्या आत्म्यांनी देवाचो खतखतो मोग पेटय म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता ही हाती निर्मळी आनी आमच्या मोगाचे माये आमच्या कुडींतल्या सर आपायंत तूं आमकां राख शिकारेकाराक पळयल्लेंच सुकणें अंतराळाक उबरल्या बरी आनी वागाक दिकलें चितळ सुरक्षीत जाग्यार लेपुला बरी तुज्या कतळीन काळजांत आमी आसरो घेता आनी सदांच सुरक्षीत आसतला म्हूण आमी समजता भगवंती माये ससनाच्या जिणेक आमी पावसर आमकां तूं शबी सांबाळ तें तुज्या सवें ससनाच्या देवाक आमी हरसूंचा आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें सोमी तुमच्या सोवे आसो प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्यांक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावर्ताच्या भुजोनदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळाय लागीं आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आतली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेंत ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त
तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखोंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राज करता सष्णच्या सष्णाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. नमन राणी
भलायकेचे मायेन आम बसो विनंती कर भगवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.